नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। इंजिनियर मारबडे केशींत कोर्टान आपल्याचेर केला अन्याय। मिकीची राज्यपालाक केल्ले ख्यास्त माफीचे अर्जांत मागणी। माफीक आयरिशाचो विरोध। मडकयचे महिला एकता मंडळाची मिड डे मील सर्व्हिस एफडीएन केली बेमुजत बंद। 20 शाळांक खाण बंद। मंडळाच्या रांदचेकुडीचे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट 7 दिसांनी। ताळगांवा उपरांत आता बार्देशातूय ओडीपी वेल्यान शेतकार पिकार। सध्याच्या सरकारा परस पोर्तुगीज राजवट परवडली म्हणटात उपमुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले शेतकार। मागण्यो तडीक लागनात म्हूण पणजे सफाई कामगारांचे काले दिन काली चाय आंदोलन फुटीच्या करून पणजे महापालिकेचो निषेध। मागण्यो मान्य केल्यार आंदोलन घेतले फाटी। रिक्रुटमेंट सोसायटीचे सेक्युरिटींक मनीसबळ उदरगत महामंडळान काडले कडेक। भलत्यांकच घेवन प्रशिक्षणाक सुरवात। कामगार चाळवले। आनी खेळा मळार दिल्लीतले कॉमनवेल्थ बुद्धीबळ सर्तींत गोंयचे इवाना फुर्तादोक भांगरा पदक। ब्रेस्तारा सावन मुंबय बायलांचे राष्ट्रीय सर्तींत इवाना जातले वांटेकार। खबरो विस्तारान। इंजिनियर मारबडे केशींत कोर्टांनी आपल्याचेर अन्याय केलो। रेकॉर्ड केल्ले सगळे पुरावे सारके नात म्हूण ख्यास्त भोगपी आमदार मिकीन राज्यपालाक ख्यास्त माफी अर्ज केला। अर्ज सरकारा कडेन पावला। मिकीचे ख्यास्त माफी अर्जांतले मुद्दे सगळ्यांत पयलीं प्रुडंट तुमच्या मुखार हाडटा। अर्जाचेर कायदो खातें अभ्यास करून राज्यपालाक रिपोर्ट दितले। मिकीक माफी दिवची न्ही म्हूण आयरिश राज्यपालाक मेळ्ळो। दुसरे वटेन मिकीचे कसिनो खंडणी आनी स्टाफाक मारबडे केशीन मडगांवचे कोर्टांत तकली वयर काडल्या। 20 खात्याच्या इंजिनियर मारबडे केसीत कोर्टात आपल्याक न्याय मेळूंक ना म्हूण सांगून नुवेचो आमदार मिकी पाशेकोन राज्यपालाकडेन माफीचो अर्ज केला। मिकीन राज्यपालाक केल्लो 25 पानांचो माफीचो अर्ज सरकाराक पावलो। मिकीन अर्जात मुद्दे घाल्यात ते अशे। मिकीन राज्यपालाक केला 25 पानी ख्यास्त माफी अर्ज। मिकीन अर्जाक लायले केशीचे सगळे कोर्टांचे निकाल। आपल्याक कोर्टात न्याय मेळूंक ना मिकीचो दावो। आपले आड रिकॉर्ड केल्ले पुरावे सारके नाशिल्ले अशें मिकी म्हणटा। कोर्टान आपल्याचेर अन्याय केला असो आर्ग्युमेंट मिकीन आपल्या अर्जात घाला। मुखेल सचिवान मिकीचो अर्ज गृह खात्याक धाडून सरकाराचें मत मागलां। गृह खातें आतां त्या अर्जाचेर रिपोर्ट करतलें। गृह खातें आयजी प्रिझनाचो रिपोर्ट मागितले। कायदो खात्या कडल्यान अर्ज तपासून पळयतले। पयलींच्यो असल्यो केशी तांचे निकालांचो अभ्यास, बाकीचे राज्यांतल्या कोर्टांनी असल्या केशींचो अभ्यास गृह खातें रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांक दितले। उपरांत राज्य सरकार रिपोर्ट राज्यपालाक दितलो। त्या उपरांतच राज्यपाल ख्यास्त माफीचेर निर्णय घेतलो। दुसरे वटेन मिकीक सरकारान ख्यास्त माफ करची न्ही म्हूण आयरिश राज्यपालाक मेळ्ळो। Miki Pacheco's case is no case at all to be considered for pardon, because pardon, the power of pardon is to be exercised only if there is some grave injustice done to you. I have explained to the governor that it is not his matter of right, and the law has been laid down clearly by the Honorable Supreme Court and the various high courts that it is not the right of a jailed MLA or MP to attend the session. इतले मजगती इंजिनियर मारपेट केसीत ख्यास्त बघून सोंपच्या पयलींच मिकीचे कॅसिनो खंडणी आनी स्टाफाक मारबडे केसीन तकली वयर काडल्या। मडगांवचे चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कल्पना गांवसा मुखार मिकीची केस बुधवारा आयली, मात मिकी आयलोच ना। मडगांवच्या CJMान सडा जेलीच्या अधिकाऱ्यांक नोटीस काडल्या। वर्स 2009त कॅसिनोतलें हें प्रकरण घडिल्लें। दक्षिण गोंयच्या एका कॅसिनोत मिकीन सुमार 4.25 लाखांची खंडणी मागिल्ली आनी वयल्यान थंयच्या स्टाफाक मारबडय केल्ली म्हूण मिकी आनी बाकीच्या 11 जाणां आड कॅसिनोन पुलिसांक कागाळ केल्ली। मिकीचेर मडगांवां CJMा मुखार आरोपपत्र घाल्लें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडकयचे महिला एकता मंडळाची मिड डे मील सर्व्हिस एफडीएन बेमुजत बंद केल्या। भोमा महानंदू जी नायक हायस्कुलांत मंगळारा मिड डे मिलांत पाल मेळिल्ल्यान विखबाद जाल्ली। त्या उपरांत एफडीएन ही कारवाय केल्या। एफडीएन सॅनिटेशन आनी मेडिकल ऑफिसरांक घेवन मंडळाचे रांदतात त्या सुवातीचें इन्स्पेक्शन केलें। एफडीएन मंडळाचे सर्व्हिस इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट मेळ्ळे मेरेन सस्पेंड केल्या।
रिपोर्ट येवंक 7 दीस तरी वतले. The food that was left was taken over by the food safety officer of my office, and the same has been forwarded to the laboratory for microbiological examination, which will take a period of minimum 7 days to come for some findings. In the meanwhile, the Mahila Ekta Self-Help Group has been asked to stop their premises was inspected to verify the sanitation hygienic condition at their Matkai premises, and there were certain sanitation hygienic issues wherein they have been advised to put up a proper false ceiling to their premises, insecticutors and many other several sanitation hygienic observations are there, and they have been issued notice to immediately take corrective steps and submit a compliance report. FDAच्या नोटिशे उपरांत 20 वयर शाळांची मिड डे मील सर्व्हिस बंद केल्या. मेडिकल ऑफिसर आणि सॅनिटेशन ऑफिसराक घेऊन रांदचे कुडीचे इन्स्पेक्शन केले. त्या उपरांत FDAन सर्व्हिस सस्पेंड केल्या. सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी रांदची कुडी जाग्यार घालच्यो म्हूण FDAन निर्देश दिल्यात. This morning a formal notice has been served on that self-help group, and a copy of the same has also been endorsed to the Director of Education, informing them that this self-help group has been directed until further orders to stop participation in the midday meal supply, and the Education Department could make alternate arrangements to supply the food to the students of these schools. मंगळारा भौमा महानंदोजी नायक हायस्कुलान मिड डे मिलात पाल मेळिल्ल्यान वीखबाधा जावन सुमार 22 भुरगीं दुयेत पडिल्लीं. भुरग्यांक बेतके खांडोळेच्या हेल्थ सेंटरान घालची पडली. थोडो वेळ ऑब्झर्वेशनाचेर दवरून तांकां सांजे मेरेन घरा धाडली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी चेतन गवस. सध्याच्या कारभाराचो पळयल्यार पोर्तुगीज सरकार परवडलें म्हणपाची वेळ आयल्या म्हूण बोडगेश्वर शेतकरी मंडळ बोवाळ मारता. सरकारान म्हापशेचोय ODP प्लॅन उक्तो केला. ताळगांव भशेन थंय शेतां काबार करपाचें कारस्थान चल्लां म्हूण शेतकाराचेर आकांत आयला. म्हापशेचो आमदार खंय शेतकारांक विचारय ना. म्हापशेचे शेतकार मंगळार मेरेन रावतले. उपरांत रस्त्यार दिवपाची तांणी तयारी केल्या. ताळगांवचोय असलोच ODP प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. तिसवाडी उपरांत आता बार्देशातूय सध्या शेतकारांचो बोवाळ पडला. म्हापशेचे शेतकार थंयच्या आमदाराच्या नांवान बोवाळ मारतात. पोर्तुगीज जे असले जे पद्धतशीर असले आनी आतां जे आसा न्हू जे पोर्तुगीजाचे एकदम पांया घालचे जाले. हांव सरळ सांगता कित्याक तेंचे कडेन पद्धतशीर प्लॅनिंग ना. पद्धतशीर प्लॅन जर करतलो तेंच्यांनी ODP प्लॅन असो करूंक फावनासलो. ODP प्लॅन तेंच्यांनी ओपन केला हो असो हेच्या पेक्षा घाण करतले ते म्हणून ताका आमी आतां ऑब्जेक्शन हाडलेलें आहा. तेणी पयलीं आमकां तें दाखोवपाचें अख्खे म्हापशेचे भाव दाखोवपाचे बाबा म्हापशा गांवांत आमी करता म्हणून. इतरांचो सपोर्ट घेतले आमी. आमचें ऑब्जेक्शन करचें ना. म्हापशेच्या आमदाराक आमी सांगता आमकां कॉन्फिडन्स घेतल्या शिवाय तुमी एक इंच सुद्दां आमकां देवा वचना. नाजाल्यार आमकां सुप्रीम कोर्ट न्हू हायकोर्ट न्हू सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां आमी वचपाक तयार आसा. आनी ODP प्लॅन जो आसा म्हापशा शहराक रस्त्याक जाय आमी रस्त्याक दितले. पूण जे आपणाक बिल्डराक लागून जर तो तयारी करता बिल्डराक लागून दिवपाचो आमकां ताका 100% ऑब्जेक्शन आसतलें. खंयचो शेतकार एक खंयचे गाडयेचे गुण मारचो ना. आमी शपथ घेवन सांगता की फाल्यां सकाळी भायल्या लोकांक जर पब्लिकान जर गुण मारलो तर आमच्या शेतकाऱ्यांक भोवना. आमच्या हातीन नांगर आसतले, गोरवां आसतली, खोरी आसतली आनी कायली आसतल्यो. जे शेतान जे आसा आमी शेताक करपाक तयार आसा म्हणून हेच आमचे वेपन आसतले. एका शेतकाऱ्या हातीन गुण आसना. भायरसून जर कोणी मारलेले जबाबदार आमचो आमदार आसतलो. रियल इस्टेटी खातीर रस्ते बांदून ताळगांवची शेतां बुडोवपाचो ताळगांवचो प्लान प्रुडंटान एक्सपोज केल्लो. ते उपरांत शेतकारांक नाका जाल्यार प्लानाचेर फेरविचार जातलो म्हूण NGPDAचो अध्यक्ष मायकल लोबो उलयलो. आतां म्हापशेचोय प्लान पळयल्यार तेच दिसता. म्हापशेचे कितें करतले दोनूय कडेन बाबुशांच्या नांवान शबय चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. अनिल होबळेचें रायबंदराचें हॉटेल बेकायदेशीरूच तें CRZ झोनांत पडटा. ताका लागून हायकोर्टाक अधिकार आसलो तरी ग्रीन ट्रिब्युनलाच्या आदेशाक स्थगिती दिवंक कोर्ट मेतेर जावचें ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलें. हायकोर्टान होबळेचो अर्ज भायर मारलो. ग्रीन ट्रिब्युनलान होबळेचे रेस्टॉरंट, बार आनी पब आनी बाकीचीं बांदकामां 6 आठवड्यां भितर मोडपाक सांगिल्लें. ते शिवाय होबळेक 20 लाखांची फायनय घाल्ली आनी CZMAक CRZांतल्या बांदकामाची चवकशी करूंक लायिल्ली. घेवया एक विराम.